मॅगी खावंक खंय कसलोच भंय ना. गोंयांत मॅगी नुडल्सांत लेड आनी मोनोसोडियम ग्लुटमेटाचें प्रमाण नेगेटिव्ह मेळ्ळां म्हूण FDA सांगता. FDAन मॅगी नुडल्सांच्या सॅम्पल्सांची टेस्ट केली. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी दर्जो प्राधिकरणाच्या नेमा खाला लेड आनी मोनोसोडियम ग्लुटमेटाचें प्रमाण बसता काय ना तें FDAन तपासलें. मॅगी नुडल्सांत प्रमाण मर्यादे भितर आसा आनी टेस्टीचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयला म्हूण FDAच्या उपसंचालकान प्रुडंटाक सांगलें. गोंयान मॅगी नुडल्सान FDAची टेस्ट पास केल्या. FDAन मॅगीच्या वेगवेगळ्या प्रोडक्ट्सांच्या सॅम्पलांची टेस्ट केल्ली. टेस्ट रिपोर्ट खंय नेगेटिव्ह आयला. ह्या प्रोडक्टांनी लेड आनी मोनोसोडियम ग्लुटामेटाचें प्रमाण FDAन तपासलें. FDAन मॅगी मसालाची टेस्ट केली. मॅगी नुडल्सान लेड आनी मोनोसोडियम ग्लुटामेटाचें प्रमाण 2.5 पार्ट्स प्रति मिलियन आसूं येता, जाल्यार मॅगी मसालान 10 पार्ट्स प्रति मिलियन मेरेन आसूं येता. उत्तर प्रदेशान नेस्लेचे मॅगी नूडल्स जिवाक घातक म्हूण कागाळ नोंद केल्या उपरांत भारतीय अन्न सुरक्षा आनी दर्जो प्राधिकरण म्हणल्यार FSSAIन सगळ्या राज्यांनी मॅगीच्या प्रोडक्ट्सांची टेस्ट करपाक सांगिल्ली. गोंयान FDAन वेगवेगळ्या दुकानांतल्यान मॅगीचे प्रोडक्ट्स घेवन ही टेस्ट केल्या. दिवचल मावळिंगेच्या नेस्लेच्या प्लांटांतल्यान सॅम्पलूय घेतिल्ले म्हूण FDAची उपसंचालक ज्योती सरदेसायन प्रुडंटाक सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. BJPचें फंडींग मशीन उद्देजक अदानी खातीर गोंय सरकारान मुरगांव पोर्टार कोळशावयलो सेस 400 पटींनी देंवयलो. गोंय सरकारान अदानी खातीर कोळशावयलो सेस 250 रुपया टना वयल्यान 50 रुपया टन केलो. सेस देंवयल्ल्यान अदानीची बोल्सां भरलीं, गोंयकाराचे पात्रांत कितें काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न. सामान्याचेर सरकार टॅक्स वाडयत आसा, अदानी खातीर टॅक्स देंवोवपाची कितें गरज काय म्हूण सुनील कवठणकाराचो प्रस्न. पण हेच परिस्थितीन हेच सरकार कोळशाचो इम्पोर्ट करता एक कंपनी अदानी, जो तुमी आयकला आसतलो, मोदीचो सारको रायट काय लेफ्ट हँड ताची ब्रीफकेस म्हणटा पळय मोदीची, तो अदानी. हो अदानी कोळसो इम्पोर्ट करता मुर्मुगांव पोर्टाचेर. मुर्मुगांव पोर्टाचेर 250 रुपया पर टन जो सेस आसलो तो सरकारान 250 रुपया वयल्यान 50 रुपया केलो, म्हणजे 200 रुपया कमी केलो, 400% कमी केलो सेस. हें जाल्ल्या कारणान जो कोळशाचो इम्पोर्ट आसा तो गोंयच्यान वाडलो, कित्याक कम्पेर्ड टू दुसरे पोर्ट बाकीचे गोंयांत सगळ्यांत कमी जालो. आनी अदानीची मोनोपोली असल्या कारणान अदानीचो धंदो भयंकर अदानीक अजून प्रॉफीट मेळ्ळो. मोठ्या उद्योजकांक सध्या टॅक्सान सूट चल्ल्या, मात सामान्यांच्या बोल्साक कातर मारपाचो उद्देग सरकारान धरला. आनी हे सगळे खर्च हे सगळे हांची घरां भरपा खातीर सरकार जे पयशे उधळटा आनी सरकाराची जी तिजोरी खाली येता, ही तिजोरी सरकार आपली परत जाग्यार हाडपा खातीर कॉमन मनशाच्या पॉकेटान हात घालता. आज जर कमर्शियल गाडयांक जर टॅक्स लायलो, एंट्री टॅक्स, भाजी कोण आमच्यो गोंयच्यो गाडयो वता आनी लोकली कितें भाजी हाडटा, थोडे कोण खडी हाडटा, कोण रेंव हाडटा, हें सगळें म्हारग जातलें. कोण हांचें कितें आसा, हांच्यो भोवमजली सारक्यो बिल्डिंगी, हांच्यो गोंया भायर प्रॉपर्टी, कॉमन मनीस जर आपले एक सिंगल फ्लोराचें जर घर सुद्दां काडटलो 2 रुमाचें, जाल्यार ताका तें काडून पावपाचो ना म्हारगायेन. कित्याक तुमी टॅक्स 400 आनी 500 रुपया लाय ट्रकाक, तो ट्रकवालो वाडयता आसतना 1000 रुपया वाडून उडयतलो सरळ. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत फाटल्या 4-5 दिसां सावन बारीक सारीक सोडल्यार सगळीं ऑपरेशनां फुडें धुकलतात. हॉस्पिटलांतली AC बंद आशिल्ल्यान ऑपरेशनां फुडें धुकलताले. GSIDCन आतां AC सारकी केल्या म्हूण सुप्रिटेंडंट सांगता. ऑपरेशनां खंय बुधवारा सावन सुरू जातलीं. हॉस्पिटलांत स्प्लीट AC बसोवची म्हूण जिल्लो हॉस्पिटलान GSID मुखार प्रस्ताव घाला. म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दिसाक 7 ते 8 ऑपरेशनां जातात. ते भायर गायनॉलॉजिस्ट, दोळ्यांची आनी बाकीचीं ऑपरेशनां जातात. मात शुक्रार सावन हॉस्पिटलांतली सेंट्रल AC बंद पडिल्ल्यान मोठी ऑपरेशनां फुडें धकलची पडटालीं. लोकांक बरीच अडचण जाताली. सध्या GSIDCन AC सारकी केल्या. बुधवार सावन खंय ऑपरेशनां सुरू जातलीं. चिल्लर प्लांट आसा, सेंट्रल ACची थोडी ब्रेकडावन जाल्ली, मोटार एंड फॅन गेले म्हणून रोखडे GSIDC आपल्या हातान घेवन पार्ट मुंबयसान हाडून ते पार्ट फिट करून ऑलरेडी चालू केलेलें आसा काम. आनी काल सांजची 6 पर्यंत काम करून ते रिपेर करून AC चालू केल्ले आसा. फाल्यांच्यान सगळे ऑपरेशन्स येता प्रकार चालू जातले, खंयची ऑपरेशन्स पोस्टपोन करची ना. हांव खरे खात्रीन सांगता, AC नासल्यार सुद्दां गायनोकॉलॉजिकल ऑपरेशन्स, सर्जिकल ऑपरेशन्स आनी ऑर्थोपेडीक ऑपरेशन्स चालू आशिल्ली. फक्त दोळ्याची आनी ENTची मायक्रोस्कोपीक सर्जन आसता, मायक्रोस्कोप सर्जन्स मिन्स मायन्यूट सर्जरी आसता, मायक्रोस्कोप भितर ऑपरेट करतात, ते ऑपरेशन करूं ना. हॉस्पिटलाच्या ऑपरेशन थिएटरान आनी बाकीच्या मुखेल विभागांनी स्प्लीट AC बसोवची म्हूण हॉस्पिटलान GSIDCक प्रस्ताव दिला. थोडी स्ट्रॅटेजीक पॉयंट्स आहा भितर, ब्लड बँक, लोअर OT, अपर OT आनी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आनी
जास्त करून NICU भितर स्प्लिट एसीची प्रोविजन दिवचे इन एडिशन टू चिलर सेंट्रल एसी ते कशी हे करता रिस्पॉन्स करता पळोवपाचें. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. इंजिनियराचे मारबडय केशींत कादयेत पडिल्ले आमदार मिकी पाशेकोक मंगळारा खंय छातयेत दुखपाक लागले. मिकीक सडा जिल्लींतल्यान दनपारां सुमार 1 बांबोळे मेडिकलांत हाडलो. डॉक्टरांनी मिकीची ECG एक्सरे काडलो. काळजाच्यो टेस्टी करून मिकीक परत सड्यार धाडलो. इंजिनियर कपिल नाटेकार मारबडे केशींत मिकीक 6 म्हयन्याची बंदखण फरमायल्या. फाटले 2 म्हयने मिकी गायब आशिल्लो. मिकीक सड्यावयले सब जेलींत 14 नंबर सेलांत दवरला. घेवया एक विराम.